तेमी केल्या दिसुतेला दिसुतेला सोडवणे सो दिसुदेला जेसू आयला सोडवणार जेसू आयला दिसुदेला सोडवणे सो दिसुदेला जेसू आयला सोडवणार जेसू आयला Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Git kavya, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia. Git kavya, Amen, Alleluia. Usvadaila, Samsara so usvadaila. Jesu aila, Sodvondar Jesu aila. Usvadaila, Samsara so usvadaila. Jesu aila, Sodvondar Jesu aila. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia. मोगाळ भवन आणि वहिनीनो, परत या पवित्र वेळार, या प्रशांत वेळार सोमयाच्या हजरपणांत आमी हांगासर आसाव. तसो सोमी या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी गायिल्लीं उतरां जेसू आयला, सोडवणदार जेसू आयला. देव मनीस जाला, सोडवणदार आमचे मदें आयला. आमकां हर एकल्याकी सोडवण हाडून आयला. जेसू आयला, सर्गीचो उसवाड ह्या संवसाराक आयला. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उसवाड भांगच्या खातीर मोग आयला. जेसू मोग हाडून आयला. देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जेसू ह्या संवसाराक आयलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तो मोग म्हाका आनी तुमकां दिवंक तेदगून ह्या घडये आमच्या मुखार आसा. तसो सोडवणदार, तसो संवसाराचो उसवाड जेसू म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उसवाड. आमचो मोग केल्लो खावने तावन कोर्सा पर्यंत मोग केल्लो तो जेसू ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक घडीभर त्या जेजूचे हजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी नियाळ करया, मोगाचें वळखून घेवया. तसो आमचो सोडवणदार एकलो मात्र, तसो मात्र आमचो उसवाड आमच्या जिविताक उसवाड दिवचो. तसो एकलो मात्र संपूर्ण तरान आमचो मोग करचो. एका इश्टा बसोत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून आमचे खातीर जीव दिल्लो मोग. तसो जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या त्या दिसा जेजू उदकांतलो वयर येताना आकाश उक्तो जालो आनी सर्गीचो तो थाळो आयकल्लो. तूं म्हजो पोत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका चड मानवलाय. तूं म्हजो पोत, म्हाका मोगासो,
तू म्हाका चड मानवालाय मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाचो पूत जेसू आमचो सोडवणदार देवाक मोगाचो देवाक मानवाल्लो आमचो देव आमचे मुखार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी हाचे की व्हरतो देव दुसरो ना हाचे की बळवंत देव दुसरो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हाका आनी तुमकां तेलगून त्या बळवंत देवा मुखार आमी आसा त्या बळवंत देवा मुखार आमी आसा तो केदो व्हरतो देव आमचो तेलगून त्या देवाचें आजारपण या भोव पवित्र साक्रामेंतांत या घडये भक्त आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचे तकले आमी बागावया त्या सोमया मुखार आमी खालते जावया आमच्या काळजाचो मान ना मान ताका आमी भेटोवया आनी आमच्या काळजांत तावन आमी गावया केदो व्हरतो देव आमचो कितलो बळवंत देव आमचो आमचे सांगत आसो इम्मानुएल आमचो देव आमचे सांगत आसा बळवंत देव तर या गितान त्या देवाक बळवंत देवाक त्या वर्त्या देवाक आमी आराधन करुया स्तुती करुया आनी आमी सांगता ताका मान करून आमी गावया मोगाच्या भावा आनी भयणी केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो आनबोडवेना मान करतात सर्ग संसार वाकरतात केदो व्हरतो देव आमचो आनबोडवे सर्ग संसार वाकरतात केदो व्हरतो देव आमचो 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 केदो व्हरतो सोमी आमचो केदो व्हरतो सोमी आमचो केदो व्हरतो सोमी आमचो आमच्या सोम्याक अर्गां दिवया आमच्या सोम्याक अर्गां दिवया आमच्या सोम्याक अर्गां दिवया केदो व्हरतो सोमी आमचो महिमा आमच्या सोम्याक महिमा दिवया आमच्या सोम्याक महिमा दिवया आमच्या सोम्याक महिमा दिवया केदो व्हरतो देव आमचो आमच्या देवाची स्तुती करया आमच्या देवाची स्तुती करया आमच्या देवाची स्तुती करया केदो व्हरतो देव आमचो आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया
जेसू या घडये तुझे हासरपण या पवित्र साक्रामेंतांत वळखून घेता सोम्या आमी तुजी भुरगीं या घडये तुज्या संस्कार आसा तूं आमचो बळवंतो देव तूं आमचो केदो व्हरतो देव तूं आमकां आश्चर्या अद्भुतां करचो आमचे सांगाता रावचो आमचे जिवीत चलोवन वचो तूं व्हरतो देव म्हणलें या घडये आमी तुका वळखून घेता सोम्या आमी तुका नमान करता आमी तुका अरदान करता आमी तुका स्तुती करता आमी तुका होगळाप दिता सोम्या कित्याक तूं आमचे सकत तूं आमचे सर्वस्व तूं आमचे सांगात आसाय आमचे जिवीत तूं चलोवन व्हरताय हर एका घडये आमच्या बगलेक तूं रावताय तुजे विना आमी जियोंक साध्य ना तुजे विना आमी कांयच करूंक साध्य ना सोम्या तूं बळवंत सोम्या तूं व्हरतो सोम्या आनी त्या देखून तुका आराधन तुका मान तुका होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी आमी सकडा बसया आमचे दोळे आमी दांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी दवरया मोगाचें आमी गायिल्लीं ती उतरां केदो व्हरतो देव आमचो आमचो सोमी कितलो बळिश्ट व्हरतो हाचे की व्हरतो दुसरो देव आमकां ना मोगाच्या भावांनी भयणी सक्कड पदवेन महिमेन भरलेलो वैभवान नेसलेलो आमचो देव आमचे मुखार आसा आमच्या सांगाता रावचो देव एक घडीभर मौनपणी आमचे भितर ताका आमी बगया मोगाचें न्हू तुजे थंय म्हजे सांगाता हर एकल्या सांगाता आसा आमकां हर एकल्या की आमच्या नांवान उलो करता नांवान आमकां वळखता त्या देखून तो बळवंतो देव त्या देखून तो व्हरतो देव म्हजें आनी तुजें हर एकल्याचें नांव जाणासो देव आमच्या सांगात आसा आमची दुखां पुसता आमकां धैर्य दिता दिसभर आमकां सांगात दिता आमचे जिवीत चलोवन व्हरता हाचे की व्हरतो देव आमकां दुसरो आसूंक साध्य आसा गी मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून त्या बळवंत देवा मुखार आसा ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आनी मत जुआंव सुवांजेल अध्याय 15 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार सुमी म्हणटा हांव दाखवाल तुमी पांटे म्हजे विने त्या फांट्यांत जीव ना म्हजे विने तो फांटो फळ दिवंक शकना म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात सुमयाची उतरां ती म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे विने तुमी फळ दिवंक साध्य ना तसल्या सुमया मुखार आमी बसून आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी तो आमची धाकवाल ताचे तावन वालता जीव ताचे तावन वालता जिवीत ताचे तावन वालता कृपेची जर म्हज्या आनी तुज्या जिविताक त्या देखून त्या जरी मुखार आमी बसून आसा जिवी दिवच्या जरी मुखार सक्तेन भरच्या जरी मुखार आमी बसून आसा त्या देखून एक घडी आमकांत ताका आमी समर्पण करया एक घडी मौनपणी ते जेजू कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू आज प्रत्येक जावन हांगासर येताना कितें तें सावा कितें मागणी घेवन आयल्या कोणाक तुमी घेवन आयल्यार कोणा खातीर मागता म्हणून प्रत्येक जावन तांची मागणी घेवन हांगासर आयल्यान तांचो उडास करून तांकांय समर्पण करतना आमचें समर्पण ह्या सुरवेर सुमयाच्या पांयां तळ आमी करया त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें न्हू इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 25 अशें म्हणटा तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात म्हजे सारको आनीक कोण आसात तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया ही नेकेत्रां कोणें केल्यान तो तांची फौज भायर हाडता आनी तांची गंती लेग करता
हर एकल्याक आपापल्या नांवान तो उलो करता, ताची सकत बोव वर्ती आनी ताची पदवी खरीच ओडू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तेदगून इसाय प्रवादी म्हणटा, मोगाच्या भावांनी भयणी, ह्या देवाक कोणाक हांव सरी करूं? मळबाची नेखेत्रां ताणें रचल्यांत, आमकां ती नेखेत्रां मेजूंक आमचे वरवीं खंडीत साध्य ना. आनी इसाय प्रवादी म्हणटा, हर एक नेखेत्र ताका कळीत आसा, हर एक नेखेत्र ताणें मेजलां, हर एक नेखेत्राक नांवान उलो करता. आनी त्या देखून ताची पदवी, ताची महिमा, ताची सकत वर्ती जावन आसा मोगाच्या भावांनी भयणी. त्या देखून हांवें सांगलें, आमचो देव केदो वर्तो, कितलो बळवंत देव, असर्या अद्भुतां आमच्या जिवितांत करूंक शकतातलो, हाचे की वर्ती सकत आमच्या जिवितांत दुसरी ना मोगाच्या भावांनी भयणी. किर्तन 130:9 वाक्य 5 म्हणटा, फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय, असली विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर, ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. तुज्या आत्म्यातावन हांव खंय म्हूण वचूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गाक हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय, पातळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो, म्हज्या आनी तुज्या जिविताक हर एक घडी वेडो घालन आसा. मुखल्यान फाटल्यान कुशीन वयर हर एक घडी आमची जतन करचो आमचो सोमी आमच्या सांगत आसा. मोगाचेनो, आम हर एक घडी आमच्या वयर आमी गेले हांव थंय आसा, पाताळा गेले हांव थंय सरी आसा, हर एका सुवातेर आसा. तसलो आमचो देव, व्हरतो देव मोगाच्या भावांनी भयणी. त्या हांवें सांगलें, आमकां हर एकल्या की आमच्या नांवान वळखता, नांवान उलो मारता. तसलो बळवंत देव आमचे मोगार आसा. तरी एक घडी आमचे दोळे धांबया परात, आमच्या खालसांत हांव ताका आमी आराधन करया, स्तुती आमी करया, नामान करया. तुमची जबाब आराधन आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. ह्या संवसाराक येवन मनशा रूप घेतिल्लो देव तूं, त्या देखून आराधन आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. मनशा सांगाता रावंक तुवें कुशी वेली, त्या देखून मनशाचें रूप घेवन आमच्या सांगाता रावंक तूं आयलोय. देखून आराधन आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. आमचे संगी हर एका घडये रावताय, आमचे जिवीत चलोवन व्हरताय, आमकां हर एकल्या की नांवान उलो मारताय. त्या देखून अर्गां आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. हर एका घडये आमची दुखां पुसताय, पडलेल्या वेळार उठोवंक हात दिताय आनी आमचे जिवीत तुंत चलोवन व्हरताय. त्या देखून अर्गान आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. आमी ना फावो तरी आमच्या जिविताक हर एका घडये तुजे थावन तो मोग वाळयताय आनी मोगान आमची जतन करताय. त्या देखून आराधन आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या मुखल्यान फाटल्यान कुशीनी रावन वयर रावन आशिर्वादांनी भोवन आमची जिवीत नंदन करताय, पवित्र करताय. त्या देखून आराधन आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. या येवकरिस्तांत रावून येवकरिस्ताद्वारे आमचे हत्मीक कान जावन हर एका घडये आमकां पोसताय. त्या देखून आराधन आनी वगळाप तुका सोमयान जेसू. मोगाच्या भावांनी भयणी, आज ह्या घडये तो जेसू तुका आपयता, म्हाका आपयता. आमचे सगळें जिवीत घेवन, आमचे जिविताचे आटे विटे घेवन, आमचे जिविताचे दूख बेजाराय सुख संतोष हर एक घेवन ताचे लागीं तो आपयता. आनी तें पवित्र जेजूचें नांव आमचें बोळ आनी आमची सकत जावन आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, त्या नांवांत आसा सोडवण, त्या नांवांत आसा बाचावी, त्या नांवा मारीपात मेळटा संतोष आनी दादोसपण. तें नांव उलो करतना आजापां अद्भुतां आमचे बरे करतात. तर मोगाचेनो, तो जेजू म्हाका तुका आपयता ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गायतना जेजूक आमी उलो मारया. जेजूक आमचे सुख दुख कश्ट आनवारा पिडा शिडा सगळें समर्पण करया. ताचेर आमचे फातयेनी, ताचेर आमचो विश्वास भावार्थ आमी उसारया मोगाचेनो. आनी हें गीत आमी गावया.
उभे राहूया. पान संको 22. Maka apaita, page number 22. Mogan maka poleta, vegeta jatoketa, patka muchi mokshita. Jesu, Jesu, Jesu. आमच्या हरी एकल्याचे तुझ्या मोगाची नदर घाल जेजू. आमच्या हरी एकल्याची दुखा पोस जेजू. जेजू तू आमचे बळ, तू आमचे सर्व जेजू. जेजू तुझे विनी जीवित ना सुनिया, तुझे विनी जीव कमी सकना. Sakana Kati dukin butana Somya ulo markana Kaisma kavonena Jesu, Jesu, Jesu. दुखा तो पोस जेजू. जेजू, जेजू. हरी एका पिढेस्ताक तुझ्या पायांतळ समर्पण करताना जी पिढा सुखरूप आदी जेजू. हरी एकल्याच्या जिवितान बरोवसो धैर्य दी जेजू. मुझे पासूत मेलय तो मोजो बोरो पवित्र रक्तान आमकां तूं नितळ कर सोम्या. जेजू एक बरो गवळी थावन आमची जतन कर सोम्या. हरी एका घडी आमकां हरी एकल्यागे वायटा विघ्ना पिडेचे निंदले राग सोम्या. आमची भद्रती बॉल जावन जेजू आमचे संगत राव. हालेलुया touch, Lord. Anoint all the people, those who are here, Jesus. Those who are partaking in this adoration. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Be with them, Lord. Anoint them, Lord Jesus. Touch them, Lord. Sumya, ya haradanam bagidhasal ya hari eka bhavini आशीर्वादित कर Sumya. आशीर्वादित कर Sumya. तुझे कृपेन बर Sumya. तुझे सत्यन बर Sumya. सत्यन बर Sumya. तुझे कृपेन बर Sumya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आयतारा पवित्र जेजूच्या पवित्र स्नान घेतलें तें घडीत आमी नियाळ करता. पवित्र स्नान घेतलो जेजू पवित्र आत्म्यान बरोल्लो आपल्या मिसावाक फुडें सरता
आपणाचें मिसांव बापान कित्या खातीर धाडलें तो उद्देश जाणा आसलो जेजू ते मिसांव जारी करचे खातीर भायर सरता आनी फुडें वेता आनी प्रत्येक जावन लुका सोवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 आमी वाचलें जाल्यार जेजू सिनागोगांत उबो रावलेल्या वेळार आपणाचें मिसांव कितें जेजूच्या विशयान आमी म्हणटा दिसतावो ताच्या मिसांवाचो कितें तो जेजू थंयसर परगट करता कित्याक हांव आयलां कित्याक म्हाका अभिषेक केला कित्याक म्हाका पवित्र आत्म्यान मागला कित्या खातीर हांवें पवित्र स्नान घेतलां जेजू स्पश्ट करता आनी म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसातल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरास पासारूंक म्हूण म्हाका धाडलां Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मगचनो जेजूच्या मिसांवाचो दिसतावो जेजूचे मिसांव कितें जेजू स्पश्ट करता आमकां अरियेक की पवित्र स्नान मेळ्ळां पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजूच्या त्यात मिसांवांत आमी वांटेली जाल्यां आज आमी आमकां विचारी जाय मोगाचेनो म्हजो दिसतावो कितें वॉट इज द विजन ऑफ माय लायफ म्हज्या जिविताचो दिसतावो कितें हांव कित्या खातीर हांगासर आसा कितें म्हज्या जिविताचो उद्देश खंयसर हांव वचोंक आशेतां खंयच्या दिशेन हांव चलोंक आशेतां हें आमी अरियेकल्यांनी विचारचें गरजेचें मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन हें नवें वर्स आमी सुरू केलां नव्या वर्साच्या सुरवेर आसा 2022 ह्या वर्साच्या सुरवेर आसा तर ह्या सगळ्या वर्साक म्हजें विजन कितें म्हजो दिसतावो कितें ह्या सगळ्या वर्सां हांवें कितें करी जाय खंयच्या दिशेन हांवें चला जाय म्हज्या जिवितान हांवें कितें आपणाय जाय ह्या विशयांत इल्लेशें चिंतचें बरें आमी सवाल विचारचें बरें हांव ह्या दिसांनी एक व्हिडियो पळोवन आसलो बेंगळुरूचो नवार्दीक डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ताचे लागीं आनी एक धाकटेर थोड्यो संगती उलयता सवालां ताका विचारता प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी मोतीक मोत्तू स्ट्रेस आसा मोतीचेर वत्तड आसा आनी कामाचें जावंक बरो दिसपट्ट्या जिविताचें जावंक बरो कुटुंबाचें आनी हाका लागून भलायकी बिगडटा हार्ट अटॅक जाता थोडे फावटी स्ट्रोक जाता ह्या विशयांत डाक्टरा लागीं उलोवन आसतना येदो व्हडलो धाकटेर हार्ट स्पेशलिस्ट कितलींय ऑपरेशन केल्लो धाकटेर कितल्या जाणांक जीव दिल्लो धाकटेर कितल्या जाणांक बरें केल्लो धाकटेर म्हाका पसंद जाल्लीं ताचीं उतरां अपूर्वायचीं तो म्हणालो वी कॅन डू ओनली आवर बेस्ट बिकम स्पिरिच्युअल देर इज समवन हप and who is the one who sees everything what happens in our day to day life and he is the one who protects us म्हळ्यार ताणें म्हणली उतरां तुज्या जिवितांत कितलें बरें करूंक जाता तें कर पूण एक स्पिरिच्युअल जा आत्मीक जिविताचो व्यक्ती जा आत्मीक रितीन वाडलेलो व्यक्ती जा आनी तो म्हणालो तक्षणा वयर एकलो आसा तो आमचे दिसपट्टे जिवीत अरियेका घडये पळयता आमचे दिसपट्टे जिवितांत कितें चलता तें चलोवन व्हरता आनी तो आमकां सांबाळटा येदो व्हडलो धाकटेर आमी म्हणटा सायंटिस्ट वा विज्ञानी वा व्हडले धाकटेर शिकले तांकां देवाचेर पातयेनी लेवुने तांचो भावार्थ लवुने आमी म्हणटा पूण येदो व्हडलो धाकटेर ह्या पटी मात न्ही मस्त पटी उलयतना ताणें हर एक पटी उलोवचें ह्या आत्मीक संगती विशयांत देवा विशयांत तो आसा ताणें आमचे मारिपात आज्यापा अद्भुतां करचें ताणें आमचें जिवीत चलोवचें त्या लागून तो म्हणालो इतलेंत आत्मीक जिवितांत भितर सरा आत्मीक तरान ग्रेस्त गाया आत्मीक तरान वाडोवंक प्रयत्न करा तो आसा तो पळयता तो चलोवन व्हरता मगचे न्हू आमी म्हणचे हें नवें वर्स आमी सुरू केलां येत धाकटेराची उतरां आमची गन आमी घेतलें जाल्यार जावंक आमकां मस्त ह्या वर्सा हांवें बरें बिजनेस करी जाय मस्त पयशे जोडी जाय मस्त आजपदी करी जाय तें करी जाय हें करी जाय आशा आसा जावंक बरो पूण तें आसूं दी पूण पयलें आमी कितें करी जाय हो धाकटेर आमकां सांगता आत्मीक संगतीक गामान दी आत्मीक तरान वाडोवंक प्रयत्न कर ताचो आनी तुजो संबंध घट कर तो आसा तो हर एक संगती चलोवन व्हरता तो सांबाळटा आनी तुजें जिवीत कितें जाय कितें गरज जाय तो चलोवन व्हरता
म्हाका उडास येतात माते वाचोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 तावन आमी वाचलें जाल्यार लेखावर तो हुस्को जेजो लेखावर तो हुस्को ते पॅराग्राफाचे एडिंग आनी थंयसर जेजो कितें म्हणटा पळया ती अंतराळेची सोकणी ओंपिनात उलोविनात तरी तांकां सर्गीचो बाप शिनांगी तें काट पोलो साल्माव रायला लेगून त्या फुला सारको नेसलोलो ना तें काट तन आज आसा फाल्यां रान्नीक उजो जावन वयचें जर तर देवान इतल्या पांचवे रितीन नेटयलां जाल्यार ताचे वर्ते रितीन तुका नेटोवनांगी आनी निमाणें वाक्य म्हणटा पयलें सोदा देवाचें राज पयलें सोदा देवाक पयलें सोदा देवाची खुशी आनी तवळ तो देव तुमकां कितें जाय तें सगळें तुमच्या जिवितांत दितलो पयलें सोदा देवाचें राज तवळ तो तुमकां कितें जाय तें सगळें तुमच्या जिवितांत दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो तर आमी एक निर्धार करया एक निश्चय करया ह्या वर्सा 2022 संगती जायत्यो जायचे पूण ताचे चड पयलें हांव आनी तो म्हजो आनी ताच्या मदलो संबंद हांव सडीत घट करता ताका सडीत लागीं येता सडीत ताका अनुभव करता म्हजो भावार्थ म्हजी फातयेनी ताचेर घट करता तो आसा आनी म्हाका कितें जाय ताका कळीत आसा खंडीत तो म्हज्या जिवितांत म्हाका जाय जाल्लें दिता म्हजें जिवीत तो चलोवन व्हरता तरी कोण ताचेर फातयेनी ताचेर विश्वास दवरूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दावीद त्या गोलियाता मुखार उबो रावल्या वेळार फिलिस्तीनाकार व्हडलो गोलियात व्हडलो जीव आनी दावीद येदोसो मोठवो आनी तो गोलियात दाविदाची केळकुळां करता धांव म्हज्या मुखार रावं नाका मरतलो आनी दावीद ताका उतरांनी जबाब दिता आनी निमाणें पयले सामुएलाच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 45 म्हणटा दाविदान गोलियाताक म्हळें तूं म्हजे सरशी तालवार बालो आनी बार्ची घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी दाळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां तूं म्हजेशी तालवार बार्ची आनी बालो घेवन आयलाय पूण हांव तुजे सरशी दाळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो आमच्या भोंवती आमच्या राज्यांत आमच्या देशांत जायते जण आमचे विरोध आसात आमचे विरोध उलयतात आमचेर नाका जाल्लें अपमान थापतेत आसात पूण आमी सगळ्यांक जबाब दिवची एकच सर्वेस्पराच्या नांवान आमच्या हातांत बालो बार्ची त्रिशूल आनी खंयचीय गरज ना आमच्या सांगाता आमचो सर्वेस्पर देव आसा ताच्या नांवान आमी उलोवचें ताच्या नांवान आमी फुडें वयचें ताच्या नांवान आमी सगचें मोगाचें न्हू तर आज तसो सोमी आमच्या मुखार आसा आमचो बळवंत देव आमच्या मुखार आसा आमचें जिवीत चलोवन व्हरचो तर आमी ताच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू एक घडी परत आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमी उदारे दवरया आमच्या हुस्क्याचेर आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमी आमची फातयेनी ताचेर दवरया सांगया आमच्या काळजांतान सांगया सोमया तुजेर पाती येता सोमया हर एक दीस हर एका घडये तुज्या नांवान हांव जियेता तुज्या नांवान हांव कितेंय करूं मुखार वता तुज्या नांवान म्हजे विरोध उठलेल्या त्या वायट सक्तेक हांव फुड करता सोमया तुज्या नांवान म्हज्या बळान न्ही सोमया तुज्या नांवान तुज्या बळान आमकां समर्पण करया त्या सुमयाचेर आमी पातयेनी दवरया त्या सुमयाचेर आमी विश्वास दवरया मोगाच्या भावानी भयणी तो आमच्या संगात आसा आमी एक सुरीनय आमकां सांडून घालिना तो आमच्या बगलेक तो रावता आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता मोगाच्या भावानी भयणी तर आमची सक्कड पातयेनी विश्वास त्या सुमयाचेर आमी दवरया सगळें आमचें टेन्शन कितें आसा सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करया आमच्या देशाक आमच्या राज्याक प्रत्येक जावन ताच्या पांयां तळा समर्पण करया आमचे भितरले आमचे विरोध उलयतात आमच्या भायल्यान आसले आमचे विरोध प्रत्येक जावन आमचेर नाका जाल्लो अपराध तापोवन वायट नदरेन पळोवंक आनी प्रत्येक जावन साद्या आमच्या बवऱ्याच्या लोकांच्या मतींत वीक बरोवंक प्रयत्न करचे चलोवन आसा मोगाचें न्हू एका लेखान भिरांत बेखावचेनी आमच्या बोवारी पूण आमची पातयेनी सोमयाचेर आमचे बोळ ताचेर
हे सगळें ह्या घडये ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. सोमी म्हणटा इतलेंत भिये नाका बाळा, आसा तूं म्हज्या पांयांतळा. ह्या वर्सा हर एक घडी हर एक दीस तूं मुखार वच धरून म्हजो हात. हर एक घडी हांव तुका दितां सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा, हांव आसा हांव तुका सोडिना. तुजे सांगात हांव आसा हर एक घडी. सोमयाची जबाब म्हाका आनी तुका ती मोगाचे न्हू. आमचे आटे विटे आमची भिरांत ताच्या पांयांतळ आमी सांगतना दवरतना सोमी म्हणटा तितलेंत भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दितां तुका हांव म्हजो सांगात. सक्कड आमचे बेबिरान ताका आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. आमचो भाव हें गीत गायतना ही उतरां जेजू म्हज्या आनी तुजें नांव कान तुका आनी म्हाका म्हणटा म्हणल्या बरी आमचे भितर बगूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दितां तुका म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दितां तुका म्हजो सांगात. बेन तुका दिसतना खंत तूं बगतना एक सुरो म्हणून दिसतना कोणूच तुजे सांगता ना म्हणून बगतना हर एकल्यानी तुका सांडला म्हूण तुका भिरांत येतना केदींच सांगचो ना हांव सांगचो ना तुका म्हणटा सोमी म्हाका आनी तुका मोगाच्या भावा आनी भयणी. म्हाका दिसतना तुका बगतना तुका दिसतना तुका बगतना एक सुरो आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस संसोना केदीस संसोना. ये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो, जेजू सिनगोगान उबो रावलो. इसाया प्रवादीचो कोवळो देवाचे उतार ताका दिले. ताचे जिविताचो दिसतावो ताका समजल्लो, ताणें परगट केलो. आज ह्या घडये देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता. हे देवाचे उतार म्हज्या आनी तुज्या जिविताक ह्या वर्साक कितें दिसतावो दिता, कितें संदेश दिता, तो आतां आयकूंक आमी तयार जावया. सक्कड आमी उबे रावया. देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक वेता. हे देवाचे उतार आमच्या खालसा मनांत रोमोन फळ दिवंक तत्वसमयाची कृपा सकत आमी मागया. आमचे कान दोळे मन काळीज सगळें उक्तें करया. ह्या देवाच्या उतराक आमचें जिवीत ह्या उतराक आमी समर्पण करया. आनी हे देवाचे उतार परगट करचे आमच्या भावा खातीर, आमचे खातीर, हर एकल्या खातीर. ह्या देवाच्या उतराची सकत हर एका सुवातेनी खंयसर प्रत्येक जण वायट करूंक चिंतात, वायट करता, तांची काळजां मनां शिंदूंक
हे देवाचे उतार ताची सकत सखोन दी म्हणून ह्या घडये मागून ह्या देवाच्या उतराच्या पदवेक सक्तेक आमकां समर्पण करून हे देवाचे उतार नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. पवित्रत्म्या देव तू आमचे आता पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तू आमचे जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय 7व्या तावन 10वें वाक्य. तुमी मुजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगान रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो आमी हर एकल्यांनी नवें वर्स प्रारंभ केलां आनी आमकां हर एकल्यांकी आशा आसा ह्या वर्सा जें कितें आमचें रीण आसा तें मुक्त जावंक जाय. जें कितें आमचें दुस्मान आसात तें आमचे थावन पयस वचोंक जाय. जें कितें आमची पिडा आसा ती गूण जावंक जाय. जें कितें आमचे आर्थीक संकश्ट आसात ते निव रावंक जाय. जें कितें आमच्या जिवितांत अडखळी आसात त्यो वचोंक जाय. जें कितें आमच्या जिवितांत विविध बंधनां आसात जावंक पुरो कोर्ट कचेरी केसी जावंक पुरो आमकां आसच्यो थोड्यो संवयो आनी इतर रितीन आमी बंधनांत आसा. ताचे तावन भायर वचा जाय म्हणले आशा आकांक्षा आमकां आसा. साबार जाणांनी आमी साबार निर्णय केल्यात. मुखेल जीवन आमचें फळां बरीच जाय. फळां बरीच जाय म्हणले एक आशा आसा. अनेक कुशीन आमी पळयता आमच्या समुदायाक आज एका तराचें वातावरण भरलां. आमी खंयसरगी एक नाका जाल्ले व्यक्तिगी ह्या समाजांत म्हणले बरी म्हाका तुका भोगून आसा. त्या प्रमाणे म्हाका तुका थोडे आमकां दृश्टीकोन घालून आसात. हर एका चिंतनांनी आमी पळयलें जाल्यार हर एका कोणशांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार खंयसरगी थंयसर आनी हांगासर एका तरासो भियासो काळो कसो बेजारायसो खंतीसो वातावरण हांव तूं पळोवन आसा. पोरो मोता 1 तारीखेर रातीक 1 तारीखेच्या पयलें आमी तयार जायचे म्हणून हांव एक सक्रामेंता मुखार बसून आसतना
अशें पुरा म्हज्या समुदायाक जावन आसा. सोम्या आमी कितें करूं म्हणून हांव चिंतून आसतना म्हाका एक थंयसर एक भोगाप आयलें आनी तो थाळो म्हज्या अंतस्करणाक सांगतलो, म्हज्या पुता सोम्या जेजून त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत सांगता आसतना म्हूण सांगिल्लें, जर तर मीठच आळ्ळें जालें जाल्यार कित्याक ताचो फायदो. तें मीठ काडन तें मस्तूंक उपकारतात, मीठ उडयतात आनी पांय थळा मस्तितात. आज तुजी समुदाय, कितें आमची समुदाय म्हणटा हांव, आज अशेंत आमकां आळ्ळीं जाल्या मिठा बरी, म्हाका आनी तुका पांयांत मस्तून आसात की म्हणलें एक भोगाप उब जाता मोगाच्यान. खंयसर हांव आळ्ळीं जाल्लें मीठ जालां. करसण आसा जी आशिल्ली पूण ती करसण नासतना आशिल्ल्यान आज म्हाका हर एकलो खोटायता आनीक बेश्टायता आनीक तूं युजलेस म्हूण सांगून आसा. तूं ह्या समाजांत आसल्यार एकच नासल्यार एकच म्हणलें भोगाप साबार जाणांक आमचें थंय उपजून आसा. आनी हें भोगता आसतना चिंता येता आसतना म्हाका निजायकी दूख भोगलें, कित्याक हांवें एक आळ्ळीं जाल्ल्या मिठा बरींच आसा. हांव एक फळां बरीत ना. जर तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू फळां बरींच जाल्लें जाल्यार आज म्हाका आनी तुका समाज भायर दवरची ना, या आमकां एका दिश्टीन पळयतशें ना. सूख म्हजें थंय आमचें थंय हर एकल्या थंय आसा. आनी त्या खातीर हांवें आनी तुवें ह्या समाजांत फळां बरीं जावन जियोंक आसा. जर तर एका व्हडल्या घरांत युजलेस वस्तू आसल्यार उपयोग पडनातल्यो वस्तू मात्र आमी कचऱ्या डब्याक घालता. पूण मोलादीक भांगार रुपें आमी कचऱ्या डब्याक घालना. कचऱ्या डब्यांत तें भांगार ह्या मेळ्यांत आमी सांगता ह्या मुतांत आनी पडलें जाल्यार थंयसर तें भांगार म्हणल्या खातीर थंयसर तें आमी काडटा, धुता आनी उपयोग करता. कित्याक म्हळ्यार त्या भांगाराक मोल आसा, त्या भांगाराक मोल आसा. त्या देखून तें मेळ्यांत पडल्यार थंय तावन भायर काडटा. पूण उरल्यो खंयच्यो गरजेच्यो वस्तू नात त्यो काडून आमी मेळ्याक घालता. आज समाजांत हांवें आनी तुवें फळां बरींच जालें जाल्यार म्हाका आनी तुका कोणूच पयस करना मोगाचें न्हू, कोणूच पयस करना. त्या खातीर मुखल्या 4 हप्त्यांनी आयसो आनी मुखले 3 हप्ते म्हणजे 4 हप्त्यांनी कशें हांवें आनी तुवें फळां बरीं जावेत म्हणल्या विशयांत हांव हातूंत ध्यान करतलें. हांवें आनी तुवें ह्या समाजांत फळां बरींच जावंक आसा. हें वर्स म्हजें आनी तुजें फळां बरीत जावंक आसा. हांव एक फळां बरीत दादलो, ह्या बापूय ह्या फळां बरीत न्हवरो, फळां बरीत शेजारी, फळां बरीत वृत्ती, फळां बरीत आशिर्वादीत व्यक्ती जावंक हांवूय आशेतां, तूंय आशेतां, हर एकलें आशेतां मोगाचें न्हू. आमच्यो सगळ्यो आशा एका कुशीन दवरल्यो जाल्यार आनेका कुशीन आमी पळोवंक जाय आयचें उतार तें मोगाचें न्हू. पयत पुस्तक म्हणटा, तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. उडास दवरा आमकां एक तराचें चिंताप. आमचें चिंताप कालें म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव देखून हांवें मार खावनूच आसाचें, उरल्यांनी मारूनच आसाचें, हांवें मार खावनूच आसाचें, हांवें विधेय जावन आसाचें, हांवें दुबळो जावन आसाचें, हांवें कश्टान जियेचें म्हणलें आमच्या थोड्यांचें चिंताप मोगाचें न्हू. आनी ह्या चिंतपांत हांव हातूंत जियोन आसा आनी त्या देखून दीस आनी दीस वेता आसतना आळणी जाल्ल्या मिठा बरी हांव हातूंत जावन आसा. पूण जेजू सांगता, तुवें आनी हांवें एक फळां बरीत व्यक्ती जावंक आसा, फळां बरीत व्यक्ती जावंक आसा. आनी केदाळा हांव हातूंत फळां बरीत व्यक्ती जाता,
थवळ मात्र हांव जेजूचो शिस म्हणून जेजू गौरव भोगता. आनी जेजू म्हणटा तुमी येतेश्ट फळ दिवन मुझे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. न्ही मोगाचेनो हांवें कांय प्रयोजनांतलो एक दुबळो व्यक्ती जावन चलवणेंत आसलो, ह्या पिडेंत आसलो, कश्टांत आसलो असलो व्यक्ती जावन न्ही मोगाचेनो हांव एक फळां बरीत व्यक्ती जाल्ल्या वेळार मात्र हांव जेजूक साक्ष दिवंक शकता आनी सर्वेस्पराची महिमा परगट करता. तर हांवें आनी तुवें कशें फळां बरी जावंक साध्य आसा, कशें फळां बरी जावंक साध्य आसा. सांजोवांच्या 14व्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा, थवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताचे तें वस्ती करतले. हांव हांगासर आसा मोगाचें न्हू. ह्या फळां बरी जावच्याक एक सावी. आमी एका घरा भितर वचत जाल्यार मोकार एक बागील आसा, ताका एक लॉक आसता. केदाळ ती सावी घालून ओपन करता त्या वेळार सगळ्या घरां आमी भोवंक जाता. आनी हे फळां बरी जिवनाक सावी मोगाचें न्हू जावन आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा आमी सर्वेस्परा सोम्या जेजूचें उतार पाळचें. केदाळा ताज्या उतराक हांवां तूं विधेय जावन जियेता. थवळ पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू आनी बाप आमचे सवें आसा. जेजू आनी बाप आमचे सवें येवन रावता म्हणटा हें उतार. जेजू या बाप आमचे सांगत आसल्यान म्हाका आनी तुका कितें फायदो, कितें फायदो. त्या पळय उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय 28 वाक्यान आमी पळयता मोगाचें न्हू. थंयसर आदाव येव आनी सर्वेस्पर देव एकामेकाच्या हाजरपणान जिवन आसलीं आनी त्या खातीर आदाव येव फळां बरयत, समृद्धी बरयत, अधिकारा बरयत, आशिर्वादीत व्यक्ती जावन आसलीं. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय 28 वाक्य म्हणटा दादलो देवान तांकां म्हळें, देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी साडा आनी पृथ्वी भरा आनी तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर दियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. म्हज्या भावा आनी भयणी, आज सर्वेस्परान दिल्लो अधिकार मुझे थावन तुजे थावन कोणें व्हेला. खंयसर तो सुकोवन गेला. सगळ्या संवसाराचेर अधिकार म्हाका आनी तुका दिल्लो. हांवान तूं एक फळां बरयत व्यक्ती सर्वेस्परा देवान केल्लें. कित्याक ताज्या हाजरपणांत हांव आनी तूं आसले. हांव आदाव येव त्या हाजरपणांत आसले आनी त्या खातीर ती फळां बरयत जावन अधिकारा बरयत सगळें तांच्या सवें आसलें. खंयसर आज तो अधिकार म्हज्या हातांत तुज्या हातांत खंयसर सुकोवन गेला. साबार पुटी आमी चिंचे आसा मोगाचें न्हू. ग्रेस काय म्हाका आनी तुका सांगिल्ली न्ही. ग्रेस काय न्ही आमी केवल दुबळे जावन सुजियेसय म्हणून उडास दवरया. सामातेच्या 5व्या अध्यायात 1 वाक्यान ते सांगची दुबळे काय जो कोण अत्म्यांत दुबळे आसात ते जावन आसात धन्य म्हळें सोडून संवसारीक रितीर दुबळे आसात ते धन्य न्ही मोगाचें न्हू. हांव दुबळो या ग्रेस धन्य म्हणल्या विशयान उलयना, पूण आमचे चिंताप दुबळेकाय या ग्रेस काय सामातेच्या 5व्या अध्यायात 1 वाक्यान सांगिल्लें तें अंतस्करणी दुबळेपण जायसय म्हणून. पूण आज आमी भौतीक रितीर दुबळेकायेंत आमी संतोश पावता. तर हांव सांगना आमी ग्रेसकायच जियेसय म्हणून, पूण ग्रेसकाय आनी आमची समर्थ जें कितें आसा तें एकामेका विरोध न्हय. जावंक पुरो आमचे मालगाडे सांतिणी
सगळे जाणी त्याग करणं एक साधे जीवन जियेले. जेजूचे शिशी सगळे जाणी त्याग करणं साधे जीवन ते जियेले. संतोष आता आमचे धर्मीक, आमचे जायतीतले धर्मीक भाऊ, धर्मीक बहिणी आणि जायतीतले धर्म प्रचारक एक मस्त साधी जिणी जीवन आसात आणि ते सारख्या रितीन जीवन आसात. संतोषाचे विशय कित्याक म्हळ्यार तांकां खंयचे एक एटॅचमेंट ना तांचो. पूण ताचो अर्थ आमी हर एकल्यानी तसलीच जिणी जे म्हळ्यार क्रिस्तांवपूण म्हूण आमी सांगचें न्ही. क्रिस्तांवपूण म्हळ्यार समृद्धीचें जिवनय जिवोवचें. ह्या समृद्धी नासतना जिवोवचें ते सोमयान जेजूक ह्या सर्वेस्पराक मानवचें जिणी. पोरण्या सोल्ल्यान ते आमी पळयता एलिया एलिशा तांचे कडेन कांय नाशिल्लें, ते पुराय एकामेकाक वसोनूच आशिल्ले. प्रवादी ते कांयच तांच्या हातान नाशिल्लें. अनेक कुशीन दावीद राय, सोलोमन राय, अब्राम, इजाक, जाकोब ते ग्रस्त जिणी जीवन आशिल्ले. तेय देवाक मानवाल्ले व्यक्ती, हेय देवाक मानवाल्ले व्यक्ती, ते आमी उडास दवरूंक जाय. केवल एलिया एलिशा या इजाया या जेरेमिया हे असले प्रवादी आपणे ते कितेंच नासतना सगळे त्याग करून जियेले ते देवाक मानवाल्ले व्यक्ती. अनेक कुशीन ग्रस्तपणे जियेले अब्राम, इजाक, जाकोब, दावीद राय तेय देवाक मानवाल्ले व्यक्ती, तेय देवाक मानवाल्ले व्यक्ती. त्या देखून हांवें तुवें फळां बरयत म्हूण चिंता आसतना आर्थीक ग्रेस काय मात्र न्ही, विविध रितीची ग्रेस काय जावंक पुरो, भलायकेची ग्रेस काय, शेगुणांची ग्रेस काय वा आमच्या चिंतपाची जाणवायची ग्रेस काय, ह्यो सर्व ग्रेस काय मुचे ते आनी तुजे ते आसूंक जाय. जावंक पुरो आमचे साबार भाऊ भयणी या सुवार्थे खातीर तांचे ते आर्थीक ग्रेस काय ना जावंक पुरो, पूण तांचे कडेन आसा शेगुणांची ग्रेस काय, तांचे कडेन आसा साबार बऱ्या रितींची तांची ग्रेस काय, पयशांनी न्ही उरल्या रितींची ग्रेस काय आसा. पूण आर्थीक तरान ग्रेस काय जावचें सूख ना. हांवें सांगचें तें हांवें तुवें ग्रेस्त जावन जियोंक सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आसा. उडास दवरया. हांवें तुवें आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त रीण आसा जावंक पुरो. ह्या रिणांतल्यान भायर येचें म्हणून ह्या वर्सा हांवें तुवें चिंतलां जाल्यार तातूंत कांय सूख ना. तुमी खंडीत जावन रिणांतल्यान भायर येवंक जाय आनी आशिर्वादाचें समृद्धीचें जिवन जियोंक जाय. आमी पळयता सल्मावराय ग्रस्त जावन आसलो. ताणें ग्रेसकाय मागिल्ली की ना. ताणें कितें केल्लें आमी पळयता इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत पहिल्या अध्यायांत 7 आणि 12 वाक्यान आमी पळयता सर्वेस्पर देव रातीक ह्या सल्मावाक दिश्टीक पडटा आनी विचारता तुका कितें जाय. आनी तवळ सल्मा म्हणटा ह्या लोकांक सोलोवन व्हरूंक म्हाका जाणवाय आनी समजोवणी दी. तो इसारिना म्हाका ग्रेस्तकाय दी, म्हाका मान दी, म्हाका गौरव दी म्हूण इसारिना. बगार तो इसारता म्हाका जाणवाय दी, म्हाका समजोवणी दी. आनी ह्या पर्जेक तुवें दिल्याय पळय पर्जा म्हाका ती सोलोवन व्हरूंक तुजो लोकांक सारके रितीन सोलोवन व्हरूंक सकत दी. आनी तक्षण देव जाप दिता. मोगाच्या न्हू तक्षण देव जाप दिता. देव म्हणटा हें तुज्या मनांत आसलें देखून आनी तुवें धन दिरवें आनी मान वा तुजो द्वेश करतलोसो जीव वा तुजेच पासत लांब आवक मागोंक नाय. बगार पर्जेचेर हांवें तुका राय नेमला. ती पर्जा सोलोवन व्हरूंक तुवें जाणवाय आनी समजोणी मागल्याय देखून जाणवाय आनी समजोणी तुका मेळटली. मात्र न्ही हांव तुका धन दिरवें आनी मानय दितलो. आनी ते सगळें तुका इतल्या व्हड मापान मेळटलें गी आदी खंयच्याय रायाक मेळ्ळें ना, फुडें खंयच्याय रायाक मेळचें ना. पळय मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव उद्देश पळयता. ह्या सल्मावरायान ग्रेस काय मागोंक ना, ह्या सल्मावरायान मान आनी गौरव मागोंक ना, दुस्मानाक जिवेशी मारूंक मागोंक ना. पूण सर्वेस्परा देवान पळयलें ह्या मनशाचो उद्देश कितें. ह्या मनशाचो उद्देश सर्वेस्पराक महिमा दिवंक. कित्याक ताच्या लोकांक सोलोवन व्हरूंक जाणवाय आनी समजोणी विचारता. हांवें आज तुमच्या मुखार दवरचें
येस चिंता मोगाचें न्हू. हांवें तुवें ग्रेस काय विचारचें नाका. हांव आनी तूं सांगया सर्वेस्परा तुका तुजी महिमा परगट करच्या खातीर तुजें उतार पाळण जियोवचें बग म्हाका दी. केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्पराचें उतार पाळण ताची महिमा जोडच्या खातीर हांव आनी तूं ताजें उतार पाळण जियेता सगळें आमकां परत आमकां मेळटा. त्या देखून उडल पाद्र्यापान सांगलें उडास दवरा सर्गींचें राज सोदून गेल्ल्या वेळार चिंतचें नाका हांवें तुवें चिंतचें नाका. सर्गीचें राज चेंदून गेल्ल्या वेळार आत्मीक बरेंपण मात्र पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एक तुका मेळटा. आनी सलमांच्यान तुवें पळयता ताणें विचारलें एक मेळ्ळें ताज्या फाटल्यान सगळें ताका मेळ्ळें मोगाचें न्हू. आमी 3 इडियट्स पिक्चर्स पळयलां. 3 इडियट्स मस्त जाणांनी पिक्चर पळयलें जावं पुरो. आनी थंयसर एकलो व्यक्ती तातूंत आशिल्लो कॅरेक्टर तो व्यक्ती कितें करता म्हळ्यार आपूण सक्सेस जायचे यशस्वी जोडीचे म्हणून जायतले प्रयत्न करता आनी कितें त्या प्रमाणे शिकप आसा तें शिकता आनी बारीक हुशार जावन यशस्वी जोडीचे म्हणून प्रयत्न करता. पूण थंयसर असो हिरो तो यशस्वी कुशीन पळयना. तो पळयता आपूण श्रेष्ठ कशें जिवन जियोवचें म्हणून. आनी केदाळा तो व्यक्ती श्रेष्ठ जिवन जियोवंक प्रयत्न करता आनी श्रेष्ठता हे नव्यान चिंता पडटोवन नवें जिवन जिवन तो सगळें कितें फटकेरपण आसा तें पट लावकर नासतना कितें बरेंपण आसा ताजो पट लावकन यशस्वी जाता आसतना तो जैतेवन जाता. आनी जें कितें तो व्यक्ती यशस्वी सक्सेस जोडूंक आशिल्लो व्यक्ती तो ताच्या जिवनांत सलवाता मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तुयी कोणायकी फॉलो करूंक येचे नाका. जावं पुरो फिल्म एक्टर्स जावं पुरो राजकारणी व्यक्ती जावं पुरो खंयचोय ग्रेस्त व्यक्ती ताका आनी एका फॉलो करूंक वचून जाल्यार हांव आनी तूं सलवाता उडास दवरया. ताज्या बदलाक आमची श्रेष्ठता आसा एक्सलन्स इन लायफ सोम्या जिजूचे उतार पळयल्ल्या वरवीं थंयसर म्हाका आनी तुका सगळी यशस्वी मेळटा, मान आनी गौरव मेळटा, आर्थीक समृद्धी मेळटा, आशिर्वाद मेळटा, बेसांवांचें म्हजें आनी तुजें जिवन जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा द्वितीय नियमांत 28 अध्याय पयली येता 4 वाक्य अशें म्हणटा. पयलें वाक्य म्हणटा तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार आयकशी जाल्यार आनी तुका दिता ते सर उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर जो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. उडास दवरया मोगाचें न्हू. हांवें तुवें चिंतचें नाका. आमी एक सामान्य व्यक्ती कांयच प्रयोजनाक नासले व्यक्ती. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर सर्वेस्पराचे उतार तुमी आयकशा जाल्यार ह्या संवसारार श्रेष्ठ व्यक्ती कारण तुका आनी म्हाका म्हजी आनी तुजी समुदाय जावंक शकता मोगाचें न्हू. जावंक शकता. उडास दवरया. हांवें आनी आज ह्या संवसारार आमी भारत देशांत थोडेच व्यक्ती आसूंक पुरो पूण ही समुदाय कितें आसा म्हजी आनी तुजी आज संवसारार श्रेष्ठता जावन आसा. जावंक पुरो अमेरिका, इंग्लंड, फ्रांस हे इतल्या मट्टाचे राष्ट्र खंयचे मोगाचें न्हू. क्रिस्तांव राष्ट्र सोम्या जिजूक पट लाव केल्ले ते राष्ट्र. चिंतचें नाका आमी खालें सायबा वांजेल फॉलो करचें नाका सायबा थीं करतात न्हीच मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर असो उतार तूं पट लावकन येशी जाल्यार संवसारार श्रेष्ठता म्हाका आनी तुका लाभोवंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. आनी परत दुसरें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार तूं आयकश जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजे पडटले. आतां आमी आशिर्वाद चिंतूंक हेच्या पयलीं उडास दवरया. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें. सांजुआंवच्या 10व्या अध्यायांत 10वें वाक्य अशें म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन ओमतोंच्या मापान ते मेळो म्हणून. उडास दवरया. सोम्या जिजू आयिल्लो उद्देश आज हांव आनी तूं विसरून गेल्या. सोम्या जिजू आयिल्लो उद्देश म्हाका आनी तुका जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक. आज आमी कालेंगी मदें वाचलां ताजी संपूर्णकाय हांवें तुवें पळोवना. पवित्र पुस्तक म्हणटा
आदाम येवेन पाता केल्ल्या वरवीं देवाच्या हजरपणांत ते पयस सरले आनी तांकां कश्टाचें जिवीत मेळ्ळें. पयत पुस्तक म्हणटा मुळावें पाताक जें कितें घडलें त्या पातकांतावन मनशाक भायर हाडचे खातीर जेजून आपले रगत दिलें आनी जेजू क्रुसाचें मरण मरून बापा कडेन आमकां राजी केली. तर बापा कडेन म्हाका आनी तुका राजी केलें जाल्यार हांव आनी तूं आदाम येव पाता करच्या पयलें कशें समृद्धी बरीत आसली, देवाच्या हजरपणांत आसली, तस प्रमाणे आसूंक जाय. लॉजीक सोमो म्हूण हांव चिंता. जर तर आदाम येव पाता करच्या पयलें देवा कडेन संबंध बरो आसलो आनी समृद्धी बरीत जिवन जिवन आसली, तर पाता केल्या उपरांत ती कश्ट जाली जाल्यार आनी जेजून येवन त्या पातकांतल्यान आमकां सुटका जोडून आपलें मरण मरून सुटका जोडली जाल्यार आनी आमकां परत बापा कडेन राज्य केला म्हूण हांव आनी तूं पतयता जाल्यार तर म्हाका आनी तुका संवसाराच्या आरंभाक कशें आदाम येवेक सर्वेस्परा बापा थंय बरो संबंद आनी आजारपण आसलें आनी ती समृद्धी बरीत आशिर्वादीत आनी बेसावांनी भरली व्यक्ती जावन आसली, त्याच प्रमाणे म्हाका आनी तुका जियोवचे हक्क आसा. म्हाका आनी तुका जियोवचे हक्क आसा. आमी चिंता हें हांवें थंय उडास दवरूंक जाय. मोगाच्यान हांवें थंय उडास दवरूंक जाय. मुखलें ह्या विशयान आमी नियाळ करतले. मुखल्या दिसांनी आमी आणखी सडाच्या विशयान नियाळ करतले. पूण आज आयच्या दिसा वेळाच्या अभावान आतां हांव हांगासर हें आमी ध्यान ह्या विशयान उतर देवाच्या उतरा विचारांत ध्यान आमी रावयत आसतना उडास दवरया. हें वर्स म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फळां बरीं जावंक जाय. म्हजे समुदाय ह्या जिवितांत आमच्या समाजांत फळां बरीं जावंक जाय. हांवें आनी तुवें ह्या वर्सांत हांव सगळ्या आमच्या रिणांत हांव कश्टांत हांव नालिसाई अकमानांत हांव खंती बेजारायत हांव सर वायटांत हांव सुटका सोडूंक जाय. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतलें आमकां रक्षण जोडूंक जाय. हो उद्देश म्हजो आनी तुजो जावंक जाय. 2022 वर्स आमी प्रारंभ केला. मुखल्या दिसांनी आणखी कशें आमी फळां बरीं जावचें म्हणल्या भशेन ध्यान करतले. आनी खंडीत जावन हें वर्स तुमचें तुमच्या कुटुंबाचें जो कोण हांगा आसात, जो कोण माध्यम मुखांत पळोवन आसात, जो कोण टीव्ही मुखांत पळोवन आसात, सगळ्यांचें तांच्या कुटुंबाचें जिवीत, तांच्या हर एका कुटुंबाचें तांचें जिवीत आशिर्वादीत आनी फळां बरीं जाय म्हणून सर्वेस्पर देव तुमकां हर एकल्यांक आमकां आशिर्वाद करूं. आमचे समुदाय आमचे कुटुंब आशिर्वादी जावन उंचल्या पावंडाक पावोवन दी म्हूण मागया. आमेन. हांवें आनी तुवें पातयेवचो देव कसलो देव जावन आसा. तो देव जावन आसा पवित्र देव. तो देव जावन आसा जिवंत देव. तो देव जावन आसा म्हजें आनी तुजें काळजां परकोवचो देव. आनी तो देव जावन आसा असाध्य जाल्लें साध्य करून दाखोवचो देव. त्या देवाक कितेंच असाध्य न्हय. तर आमी सर्वां समर्पण करया हें वर्स आनी ह्या वर्सा आमी हर एकल्यांनी आशिर्वादीत जिणी जियोंक तसो आदार मागया. मोगळा बापा समर्पण करता हांगासर हजर आसल्या हर एका सांद्यांक तुजो आदार सोदून आयलेल्या तुज्या भुरग्यांक. कित्याक तूं जावन आसाय देव आशिर्वाद सोंसो. तुजे लागीं आदार मागलोलो. जेजूच्या नांवी तुजे लागीं आदार मागलोलो. केदींच उपकार जोडी नासतना पाटीस वचोंक ना. आनी आज आमी सक्रामेंता मुखांत हजर आसच्या जेजू मुखांत्र तुजो आदार मागता. आमकां हर एकल्याक हे मुखलें वर्स आशिर्वादाचें कर. बऱ्या भलायकेच्या देण्यांनी भरलेलें जावन पारिवर्तीत कर. सर तरेची पवित्र आत्म्याची सकत तुजो पटलाव करूंक गरज आसची आत्म्याचें बळ आनी सकत हर एक देणी फळां दिवन आशिर्वादसी सोम्या आमा सोमेस्तां पासत विनवणी कर. हर एका मारेकार पिडेतावन प्रत्येक जावन कोरोना पिडेच्या नानांत्या रुपांतरी वैरसांतावन हर एकल्याक रक्षण लभय सोम्या. हाला शाला लिलाला
रबक्थलमाई शलालिलीला हरी एक आत्मो तुझे सरशीन पाटी परतोंक जाय असची दैवी कृपा लाभय सोम्या हरी एक आत्मो तुवें रचलोलो जावन आसाय आनी तो आत्मो तुझे सरशीनच पाटी येवन तुझे संगी सासनाचे सुख भोगूंक आशेता सोम्या हरी एकल्याक तूं पाटी व्हड सोम्या कित्याक तूं जावन आसाय बक्षण्याचो देव तुवें बक्षण्या खातीर तुजो जीव अर्पिलोय तुज्या रक्तान आमकां दूद नितळ करच्या खातीर तुवें तुजो जीव अर्पिलोय आनी आमी त्या तुज्या रक्ता मुखांतर नितळ जावन बापाच्या हजरपणांत जियेवंक आशेता सोम्या आपड सोम्या हरी एकल्याक अभिषेक कर सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बर सोम्या हरी एकल्याची काळजा तुज्या पवित्र हजरपणान परिवर्तीत कर सोम्या आमची धरुण काळजा आमच्या कुटुंबांनी आसची असमाधान आनी कंत बेजाराय दुख पिडा शिडा नास कर सोम्या तुजे मुखार बसून आसच्या हरी एकल्याक जो कोण पिडेस्त जावन आसा आपड सोम्या गूण कर आमचे लागीं मागण्याक विनवणी केल्ल्या ट्रिजा म्हणल्या भयणी खातीर मागता हांव सोम्या तिचे बिळी रक्ता कणा नॉर्मल येवंक करपा तो फावो कर आनी तिका संपूर्ण बरी भलायकी लाभय हरी एकल्याचेर तुजी हिलिंग सकत देवून आपड म्हण मागता हाले शुकालाय आला तलेल्या माशेया रबतुलशी आला लिहिलेल्या माशाया रबतुल शेरेरेरेरेरा आमचे हरी एक समस्ये आनी आमचे हे वर्स आमचे कुटुंब आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाच्या हरी एका संध्याक सोम्या मुखार समर्पण करन ताच्या आदारा खातीर आमी ताका उलो मारया हाला मायशेला लिहिलेला रबतुल मायशेला लिहिलेला रोबा कशेला लिहिलेला हाले लिहिलेला हाला मायशेला ला उरा शरारारारा आबारो शलाला रेखातून शलाला हीला बाबा हीलरा होली आत्मनी हीला रबा रबक शक्तलाई आलाला रियशुला आललिला मा आबारा शरेरारा हालेला मा शरेरारा पडचीसू माका आपो अमोलिक रक्तन माका तू देलाय कोण करचीसू माका कोण सगळी पीडा शिडा मोची तू निवा पातकी स्त्री येन तुका आवडताना पडले कष्टल्याक तुवें बरें केलें आवडतान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयान तळा तुज्या सरपडटा सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या करचीसू माका खून सगळे पीडा शिडा मोची तू निवा सगळे पीडा शिडा मोची तू निवा
सर्वेस्परा बापा, तुझे समोर बसून असलेल्या हर एकल्यांक आणि डिवाइन वर्ड चॅनला मुखांतर आणि शालोम मिनिस्ट्री चॅनला मुखांतर वीक्षण करच्या हर एका तुझ्या भक्तिकांक तू आता तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन आपण सोम्या हाला मायशाला तुरा माशाला थरा मायशाला हिला माशाला शरारी शाला इरा शरा शरारारारा हिला बाबा हिला रा होली आत्माने ब्लेस शरा बाई एकल्याच्या काळसात एका तराची नेगेटिव्ह बघणं असतात ती सर्व सोमी आईच्या दिसा दून काढणं ताका दैविक संभाविशन दैविक चिंतना चिंतूक पवित्र आत्मा ताका बळ दिता हाला मायशाला तुरा मायशाला शरारी हा बला शलाला हर एक काम कंचे कामाखात घाल्यार सक्सेस जायना म्हणल्या बगणांनी बसून असच्या एका व्यक्तीची दुकान सोमी पळोवन आयच्या दिसा ताका जैताची मेटा सोरोवंक आदारला बैता हालमा माय मायशॉल काल 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 कोत काय आला 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 शबारिया आला 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 ब्लेस 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 शराबा ब्लेस शराबा ब्लेस शरा हिलमा 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 हिलबा हिलबा तकलीफ पडा पडेन कष्टांच्या एका व्यक्तीक सोमी जेजू आयच्या दिसा संपूर्ण तरण गुण करणं बरी भलाई केला बैता हाला बा शाला शबारी शाला शरा डी 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 दरा रा 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 हा बरा 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 बा हा बरे बरा बरा बा शी बरा बरा बा शीला लाला शबारीश तू मला शाला तान शरा रा रा हाल मा शरे डी डी रा हाला बाबा हाला रे रा हाला मा शरे डी डी रा आळसाय नेमती कंच्या कामाकी योग्य नाही म्हणून घरांत सगळ्यांच्या दुर्सोण्याक कारण जाल्ल्या व्यक्तीक सोमी आज उठून उभे रावंक आशीर्वादित करता आणि त्याच्या महिमे खातीर विशेष तरान ब्लेस करता म्हणले वाग्दान दिता लाबाशाबा शिबिरा बारा बारा बारी बिशबा शिबिरा बा शबारा बारा बारा बा हिला माई शरारा शरारा हरी एक तराचे ताचे बंधन आयचे दिसा सोम्या जेजूच्या नामे सालुकाच्या हत्तू हत्तू बतने वाग्दान काल पळे या सरपिचू आणि दुश्मनाचे सगळे बळ पायन तळगल मोस्तू हांव तुमका अधिकार दिता आणि ते तुमका कितेंच बाधक करशेना म्हणल्या वाग्दान काल सोम्या जेजूच्या महिमे खातीर त्या व्यक्ती थंय आसचे हर एक बंधन आता ब्रेक जावन वचून दी आणि सोम्याच्या महिमेच्या हातेर जावन तो व्यक्ती मारपाट जावन दी हाला शट्रापा शुबला बला 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 बा शबरे बरबा रोष्टी मला शरा रा 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 होली आत्माने ब्लेस 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 शरा ब्लेस 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 शरा बरा बरा बा लबा लबा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगजनो सकळा मी दिवी घालया या वरास आम्ही येदोळतो प्रारंभ केला या वर्सा मस्त योजना आमची आशा सगळ आमच्या मुखार आसा परत एक घडी सगळे सोम्याच्या पांयां आमी समर्पण करया मुखार कितें कशें दीस वेतात आमी नेनाव पूण सोमी आमच्या संगत आसा जाल्यार आमकां कसलेंय बेंबिरान ना तरी लागून आज प्रत्येक जावन आमकांत सोम्याच्या पांयां समर्पण करया आमचे बिझनेस आमचो दिसपरतो वावर आमचे कुटाम हर एक सोम्याच्या पांयां आमी समर्पण करया या मुखल्या सगळ्या वर्सां आमकां बळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष आमी करच्या हर एका वावरांत आमकां यशस्वी बरेपण आनी प्रत्येक जण आमी प्रामाणीकपणान वावर करून करपा सोमी दिवं दी म्हणून या घडी आमी मागया मगचनो तशेंच आज परत प्रत्येक जण मागया या दिसांनी ही कोरोना पिडा विविध रुपांतर घेवन ती परत सगळ्या संवसारार ती वाळोवन आसा म्हणी येत त्या देखून सोमी या मरेकार पिडेत हांव राखचे खातीर आमकां विशेश तरान आज सोम्याची मजत करपा आमी मागया जायत्या जाणांक बिझनेसाक मार पडला अर्थीक अडचणेक वळख जाल्या त्या पिडे वरवीं लॉकडावना वरवीं आनी कितें सोमी आमची बिरमत पावोन दी काकोल्त करून दी म्हणून आज प्रत्येक जण या घडये सोम्या कडेन आमी मागया मगाचें सोम्या कडेन आमी मागया या पिडेत हांव सुटका लाभचे खातीर आज त्या देखून हे नवें वर्स आमकां सगळें सोम्याच्या बेसांवांनी भरलेलें आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आज आमी विशेश तरान मागया
आणि प्रत्येक जण आमचे मिसांव कितें आसा ते आमी जारी करून करपाक मागया. ते लागून आमचे दोनी हात या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय ह्या घडये आमी उबारून दरया. सगळें आमकां कितें ह्या घडये सोमयाक आमकां समर्पण करूंक आशेतात. सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा मोगाचें न्हू. पातयेनीन बावर्तान ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या पातयेनीन बरोवशान हर एक संगती ताच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया. ह्या वर्साचे हर एक दीस, हर एक घडी, हर एक म्हयनो आमच्या सांगाता तो आसा मोगाचें न्हू. तो आसा, तो आमच्या सांगाता पैन करता. त्या लागून सगळें ताच्या पांयां तळा बावर्तान आमी समर्पण करया. आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या कुटुंबांत आसले समस्ये, कश्ट, पिडा शिडा, आमच्या घरा आसलेल्या भुरग्या बाळांक, मालगड्यांक, प्रायवंतांक, पिडेस्तांक हर एकल्याक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. आशिर्वादीत करच्या खातीर सोमी पवित्र आत्म्या मारिपात आशिर्वादीत करून ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू. आनी आमचो दिसपडतो वावरू, आमचे बिझनेस, आमी कितें प्रारंभ केला नवे नवे सगळें ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. जावंक बरो समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. सगळें अनिश्चित आमचे मुखार जावंक बरो, पूण सगळें निश्चित करतो हांगासर आसा. वो बळवंत देव हांगासर आसा. सका असाध्य म्हणलें खंयचें ना. त्या लागून सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण कर. ताची सकत करपा पवित्र मेमरीबाद ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया. हर एक आमचें सोपान, हर एक आमचें योजन ह्या वर्साक ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. विविध तरांच्या रिणांत आमी आसा जाल्यार आमकां तातूंत सुटका मेळच्या खातीर, विविध तरांच्या बांदपासां आमी आसा जाल्यार तातूंत आमकां सुटका मेळच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान आमी मागया. सगळें बरें जावच्या खातीर, हे वरां सगळें आमकां बरें जावच्या खातीर सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. सोमी ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां आनी आमी मागल्या हर एकल्याक अभिषेक करून ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू. ह्या घडये आमी मागया. दार तुज्या आत्म्याक अभिषेक कर. आमकां अभिषेक ಮಾಡಿರಿ ತಂದೆ. पवित्र आत्मरे ನಮ್ಮನ್ನು अभिषेक ಮಾಡಿರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು अभिषेक ಮಾಡಿರಿ म्हणून त्या सोमयाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्या आमी उलो मारया. बापा तावन निप्स जाल्लो, पुतान बसयल्लो तो पवित्र आत्मा आमचेर ह्या घडये देवन येवन आमकां अभिषेक करून दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. मोगळा जेसू ह्या घडये हांगासर हर एका भाव भयणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ताच्या खालसाचे अत्रेक तांची मागणी तुज्या पांयां तळा समर्पण केल्या सोम्या. हर एकल्याक आयक सोम्या, हर एकल्याक आयक सोम्या. ह्या भवान आनी भयणीन तुका वेळ दिला. तुझे राज सोदून तुका सोदून ती हांगासर आयल्यान तसो प्रतिभाव दी. ताच्या जिवितांत कितें गरज आसा तांकां दी सोम्या. ह्या घडये अभिषेक सोम्या, अभिषेक सोम्या तांकां तुज्या कृपेन बस सोम्या. ताच्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद वच, ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद वच सोम्या. ताचें जिवीत पवित्र कर सोम्या. हर एकल्याक बरी भलायकी बरेपण दी सोम्या. आपोर सोम्या, आपोर सोम्या, आपोर सोम्या. तुजेर पातयेन मागतल्या ह्या भुरग्यांक दी सोम्या. कितें दी आशेता दी. अभिषेक सोम्या. तुझ्या आत्म्याक दार सोम्या, तुझ्या आत्म्याक वस सोम्या, अभिषेक सोम्या. ह्या घडये तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी बरी भलायकी बरेपण वाळोवन दी सोम्या. अभिषेक सोम्या, अभिषेक सोम्या. आपोर सोम्या, आपोर सोम्या, आपोर सोम्या, आपोर सोम्या. सोम्या जेसू, जीसस, जीसस तुझ्या पवित्र नावाक उलो मारता सोम्या. दार तुझ्या आत्म्याक सोम्या, अभिषेक सोम्या. बरेपण दी सोम्या, बरेपण दी सोम्या. तांच्या खालसाचे अत्रे मानून घे. बरेपण दी सोम्या. अभिषेक सोम्या, अभिषेक सोम्या. Touch Lord, anoint Lord Jesus, anoint Jesus, anoint Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Praise you Jesus, praise you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you, praise you Jesus. दत्त सोमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक येता. परत आमकां समर्पण करया ताच्या आशिर्वादाक. आमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगलां तांचेर ताचे आशिर्वाद दिवच्या खातीर, आमच्या गवळी बापांचेर, आमच्या दियेसीचेर, आमच्या याजकांचेर, धार्मीक भाव भयणीचेर, आमच्या हर एका भावार्थी भावा भयणीचेर, आमच्या हर एका कुटुंबाचेर दियेसीच्या त्या पवित्र सोमयाचे आशिर्वाद देवन येवन दी. हर एकल्याक आनी हर एका कुटुंबाक ते आशिर्वाद भरोवन दी, वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें. प्रत्येक जण आमच्या भारत देशाचेर, आमच्या राज्याचेर, आमच्या ह्या मंगळूर शाराचेर ही पिडा नपय जावच्या खातीर सोमयाचे आशिर्वाद कृपा वाळोवन दी.
वाळोवन दी या घडी आमी मागया आनी ते आशिर्वाद जोडून आमकां समेत आयज जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां Sacramenta Sustangama Koruya Purvilatya Rupa Botla Nayoriti Adarya Solvon Vecha Öskapishya Bavartachi Volvi Saseba Tashisputa Alasani Stutisa Potvi Maima Sasna Sasna Ekastalyan Hasita Tukadora Spirita Samasami Navarta प्रार्थुया ये देवा विजय सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदां समचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घन जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना Amen. Alléluia. On verra bien. Alléluia. 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 Sangat tak? Alléluia. 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 Bapa, Putra dan Putri, Amin.